वेळसा वांगा रेल विकास निगम लिमिटेडच्या परत एक फावट घुसखोरी करून रेल्वे दुपेटीकरणाच्या कामाचो आढावो घेवपाचो यत्न गोंयचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी मोडून उडयलो। वेळसा वांगा आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक धांवडावन घातले, खासगी मालमत्तेत कोणाच्या परवान्यान घुसले अशें विचारल्यान फुडले अधिकारी आपल्या वाटेन चलपाक लागिल्ल्याचे एकवटच्या वांगड्यांनी सांगले। आयज 75 years ऑफ इंडिपेंडन्स आसा आनी गोंयचे लोक आनी गोंयचो सरकार आनी गोंयची डिपार्टमेंट आयज इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करता। पूण आमचे गांवान जे RVNLचे लोक आमचे गांवांनी आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टी येवन ट्रान्सपास करून चोरयेंनी सर्वे करताले। आता हे RVNL कोणाक खंयचे लोक हे कोण एंटी नॅशनल हांकां इंडिपेंडन्स डे लागना आनी जो इन्सल्ट पळय केला आयज स्पेशली ऑन दीस प्रेस्टिशियस डे हे लॉस तांकां। आनी हांव सरकाराक स्पेशली कलेक्टराक सांगपाक सोदता की जे पळय इलिगलिटीज पळय चलता हेजेर ताबडतोब एक्शन घे, नाजाल्यार दुसरे फावटी आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन हे RVNLचे लोक आयले जाल्यार आमी गांवचे लोक हांकां उखलून मारतले म्हूण हांव पोलीस हे डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक सांगता, कित्याक हे चोर जालेले आसा। प्रायवेट प्रॉपर्टीन येवपाक हांकां कांयच रायट ना। Today RVNL was here and we wonder what they were doing on a day which is considered very sacred to all Indians, the Independence Day of India. When our members of Goinsa Court and the villagers confronted them, they had no words. They were they just got into their vehicles and they went away. So we as the villagers want to know why time and again these people are coming without intimating the panchayat. We have a local body, and the local body, which now will be formed in a week's time, it consists of the persons who have been elected by the villagers who are against double tracking from the Goinsa Court team. So, despite knowing that there is opposition to double tracking out here, still they are coming to our areas and trespassing into private properties which are not even under the acquisition at the moment.